प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां हरियाणा, चंडीगड आणि पंजाब भेटेर वतले। फाल्यां हरियाणात प्रधानमंत्री मोदी भारताच्या पहिल्या हायड्रोजन रेलगाडयेक 5वो पावटो दाखयतले। नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या बिमस्टेक सुरक्षा शिखर संमेलनाक सुरवात जाल्या। ह्या शिखर संमेलनाचे येजमानपण भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हांचे कडेन आसा। सायबर धोके दर्यांत आशिल्ल्या आव्हानांचेर उलयतना अजित डोभाल हांणी नागरिकांच्या सुरक्षा आनी सुरक्षीत फुडारा खातीर यत्न करता अशें सांगलें। देशांतल्या वेगवेगळ्या शारांनी आयज भगवान जगन्नाथाची रथयात्रा भाविकांनी काढली। राज्यां जरी वेगळी असली तरी लेगीत सगळ्यांची मोख एकूच आशिल्ली। महाप्रभू जगन्नाथाचे दर्शन पुरी, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, वाराणसी आणि पणजेत ही जगन्नाथाची रथयात्रा संपन्न जाली। पणजेतल्या मिरामार वाठारात भगवान जगन्नाथाच्या रथयात्रेची सुरवात जाली। हे रथयात्रेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वांटेकार जाले। फाटली 7 वर्सां हांव ह्या रथयात्रेक वांटेकार जाता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। गोय सरकार पशुसंवर्धन आणि पशुवैजकीय सेवा विभागांच्या जोडपालवान गोवा डेअरीच्या दूध उत्पादन करपी शेतकामत्यांक सुधारित दूध खरेदी दर फरकाचे दरादेश मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयले। ही कार्यावळ आयज फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जाली। कालिदास दिनाच्या निमतान आयोजित केल्ल्या आषाढस्य प्रथम दिवसे कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वांटेकार जाले। ह्या वेळार तांणी गोंयच्या संस्कृत साहित्य दायजाचे दस्तावेजीकरण केल्ल्या संस्कृत साहित्याची सूची प्रकाशीत केली। तर गोंयांत सांताक्रूज वाठारात शेतकामत्यां खातीर ड्रोन प्रात्यक्षिक आयोजीत केल्ले। ह्या वेळार तिसवाडी तालुक्याचे विभागीय कृषी अधिकारी रणजीत म्हापशेकार हजर आशिल्ले। ड्रोन तंत्रगिन्यानाचो शेतात वापर करून शेता खातीर जावपी खर्च उणे करप शक्य जाता अशें शेतकी अधिकारी रणजीत म्हापशेकार हांणी म्हळें। रायबंदर जोडणेच्या फेरी मार्गाचेर रो फेरी सेवा सुरू जाल्ल्यान 1 वर्स पुराय जाला। गोंयांतल्या उदका येरादारीच्या यंत्रणेत सुदारणा घडोवन हाडपा खातीरचे हे एक मुखेल पावल जावन आसा। फाटल्या 1 वर्सान सरकारान आर्विल्ल्या नव्या आनी कार्यक्षम तशेंच टिकाऊ येरादारी वेवस्था दिवपाचो यत्न केला अशें न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। भाजपा गोंय राज्य वैजकीय विभागान प्रदेश कार्यालयान भलायकी जतनाय धोरण आनी नियामक सुदारणा विशीं विचार मंथन सत्राचें आयोजन केल्लें। गोंय भाजपा प्रदेश सरचिटणीस सिद्धार्थ कुंकळकर हांणी ह्या सत्राची येजमानकी चलयली। अर्जेंटिनान उक्तायली खोस। निमण्या 7 मिनटांचेर मेसीन तोडले इंग्लंडाचे सपन। सेगीत दुसरे खेपे फिफा वर्ल्ड कपाच्या फायनलीत स्पेना आड जातलो खेळ।